मजगती सदांच गोंयचे सैम राखपी सैम सांबाळपाक मोग दवरपी समाज सुदारक शंकर पोळजी चोर्ला घाटार पावले। तांणी ती कोयर उडयल्ली सुवात नितळ केली। तशेंच मुखेलमंत्र्यान फुडाकार घेवन मंत्री आमदारांक नितळसाण राखपाक कामाक लावपाक जाय म्हूण शंकर पोळजी उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर काल आमच्या गोयच्या सीएमान ह्या चोर्ला घाटा वयल्यान बेळगांव वयतालो तो ह्या चोर्ला घाटा वयल्यान स्टेटमेंट केलें की चोर्ला घाटाचेर कसल्या पद्दतीन गार्बेज आहा तेचेर तो उलयलो। आयज सीएम आसलो मनीस जर गार्बेजीचेर उलयता, एक्चुअली तेणी बरो एडवायस दिलो, वायट एडवायस दिवना। पूण सर, हांव तुका सांगूंक सोदतां, हे प्रॉब्लम कितें खबर आहा मरे? तुमी मरे हांगा हांकां गाडे बिडे बीन घालपाक दिल्यात न्हू, कितें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आहा हांगासर। हांव तांकां व्हिडिओन घेयना, कित्याक मागीर तुमी तेंचे रिवेंज बीन घेयशात। फॉरेस्ट ऑफिशियल म्हाज्या कडेन आहा, कमीत कमी 7-8 फॉरेस्ट ऑफिशियल आहा। आयज ही गार्बेज क्लीन केलेली आहा, ही पळय इतली गार्बेज तेंच्यांनी क्लीन केल्या फॉरेस्ट ऑफिशियलांनी। कितें आयज प्रॉब्लम हांगा कितें खबर आहा? हे जे गाडये हांगा रावतात न्हू, व्हडले व्हडले हांकां परमिशनां दिल्यात न्हू, ते मरे संडासाक हांगा बसतात, ते बाटले घेतात आनी ते बाटले आयज हांगासर कमीत कमी नाना म्हटल्यार 100-200 बाटले कलेक्ट केल्या। कितें ते फॉरेस्ट ऑफिशियलांनी कलेक्ट केले, ते आमी फक्त हेल्प केले तांकां। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जे सरकारान तुमी जे मंत्री संत्री बसल्यात तुमी मरे जी डिसिजनां घेतात न्हू ती सारकी घेया। ते आमकां JT पॉलिसी, IIT पॉलिसी, मागीर आनी कसली पॉलिसी, हेंची आयज सद्या गरज ना। आयज मेजर प्रॉब्लम गोंयान कितें खबर आहा तुका? गार्बेज इज अ मेजर प्रॉब्लम, कळ्ळें तुका? आयज वयता त्या गांवांनी आमी रस्त्याचेर गार्बेज उडयता। आमी लोक सुद्दां इतले नॉनसेन्स जाल्लेले आहा की आमी सकाळचे कामाक वयता न्हू तेन्ना घरांतली गार्बेज व्हरता, रस्त्याचेर उडयता। ही रीत न्हू। आयज हेचेर आमी सुद्दां दखल घेवपाची गरज आहा। आनी हांव सीएमाक सांगता, तुज्या 40 आमदारांक सांग तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी अवेरनस कर म्हणून, ते सगळे कावन्सिलरांक सांग अवेरनस कर म्हणून, पंचांक सरपंचांक सांग अवेरनस कर म्हणून, चेअरपर्सनांक सांग अवेरनस करूं म्हणून। एक्टिविस्ट सगळे काम करचे ना। स्वच्छ भारत प्रोग्राम हो तुमच्या पार्टीन केलेलो आनी स्वच्छ भारत प्रोग्रामाक पैसे येतात, ते पैसे खंय वयतात ते आमी तुमकां प्रश्न विचारता। सीएम जे आयज तूं खुर्चेर बसला न्हू, त्या खुर्चेर बसून तूं स्टेटमेंट करप म्हटल्यार लज्जास्पद। आनी ते स्टेटमेंट आयकून म्हाका हांगा येवचो पडलो आयज, कित्याक म्हाका लज दिसली म्हाज्या गोंयचो सीएम येवन रस्त्यार उबो रावता आनी गार्बेजीचेर उलयता म्हणून। आयज तूं ऑफिसान बसून ऑर्डर दिवपाची, अरे ती गार्बेज थंय कित्याक जाल्यार काडा मरे ती काय म्हणून। हेंकां आयज ज्या पद्दतीन ट्राफिकाक आमी लोकांक चलान दिता, फायन घालता न्हू, तशी आयज लोकांक फायन घालपाची गरज आहा। रस्त्यार कोण गार्बेज उडयता ते 10,000 न्हू, हेंकां 1 लाख सुद्दां फायन घाला। आनी जर कोण सापडलो भितून उडया हेंकां, कित्याक आयज हे लोक पर्यावरण आमचे पाड करतात सारखे। आमी ऑक्सिजन कोरोनान इतके घेतला, हेच्या फुडें ती परिस्थिती येवपाक जायना आनी हे पर्यावरण आमचो नेचर डिस्ट्रॉय जावपाक जायना, कळ्ळें तुका? सो तुमी हेचेर दखल घेवपाक जाय, न की भाशणां दिवपाक। कितें रे, भाशणां आमी दिवपाची एक्टिविस्टांनी, आमी डिमांड करपाचो, आंदोलनां आमी करपाची। सरकारान बसोन तुमी मंत्री संत्री जर आंदोलन करूंक लागले आनी उरले कितें रे? गोंय कोण वाचयतलो? तुमकां आमी बसयल्यात मरे थंयसर। आयज जे सगळे आमदार बिमदार आहा ते राखणे काय बसयल्यात मरे आमी तुमकां थंयसर। आतां काल सर तूं व्हिडिओ काडलो न्हू, तेन्ना 2-3 जाणांक थंय काडपाक लायलेले, म्हाका बरें दिसतलें आसलें न्हू। कितें रे, म्हाका पळय कशें हाडा मरे उलोवप आनी करप। हांव पयलीं खूब उलयतालो, मागीर म्हाका कळ्ळें उलोवन फायदो ना, काम करपाक जाय म्हणून। वास्कोच्यान चोर्ला येयलो कचरो काडपाक, कितें? आनी एक म्हाजी बरी गजाल, म्हाका हांगा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मेळ्ळे जे हांगा काडटाले। हांव त्या फॉरेस्ट ऑफिशियलांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी एक मागता, कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आहात ते कन्फर्म कर तांकां, देव बरें करूं।